मॅडम अरे खाली घे ना. मॅडम म्हणजे मस्त रिटर्न पण थँक्यू. And I urge every fellow citizen to come out in large numbers to vote for Bharatiya Janata Party. As we know, Bharatiya Janata Party stands for progress and development. And I'm sure everyone is going to come out in large numbers to exercise their democratic right. Thank you. मॅडम अच्छे. Thank you. Thanks. कोंकणीन काय इंग्लिश. हा दोन्ही म्हणतात. ओके. Today, Goa goes to polls, and I'd like to urge all our fellow citizens to come out in large numbers to vote. And it's a fundamental right, and I'm sure everyone is going to vote for Bharatiya Janata Party for for development and for progress. आज मतदान दीस. सांगा तर राहतोय आणि गोयता भाऊ दिसा ना भाऊ मस्त वयर पळय भाऊ मातसो असो राहा सर भाऊ पाय स्टेप्स भाऊ 1 मिनिट फोटो घेता भाऊ आता मातसो सकयल घे भाऊ नका नका हा पळय भाऊ बाहेर घ्या सर आज वोटिंग वोट केलं तुमचं असं कशा प्रकारे ह्या बरेच जागी हांव म्हाका म्हजें सोड घातला एक वेगळो आनंद आसा. ओके डबल आनंद आसा आनी सगळी तयारी बेस्ट जाली. खंय रे काल पर्यंत सगळी तयारी जाली. वोटींग 7 पर्यंत सुरू जालें आनी मॅक्झिमम म्हाका दिसता गेल्या वर्सा गेल्या टर्मा पेक्षा ह्या वेळी वोटींग पर्संटेज वाडटली. लोक सकाळ फुडें म्हणजे रिपोर्ट्स हांवें सकाळ फुडें ते लोक बेगीन भायर सरले
आणि सगळे मत कोणी चुको जायना हे सगळ्यांक पावला पर्सेंटेज निश्चित बरें वाडटली थँक्यू मातशे सायडीन मातशे वटेन मातशे वयर यावेळी इथून जो काही मतदारामध्ये उत्साह पेवला काही उत्साह हेजे खातीर आसा ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर परत मोदी जावंक जाय आनी ह्या खातीर आमकां वोटींग खंयच्याय हितून वोटींग करपाक जाय अशें हातूंत आनी लोकां मदीं मतदारां मदीं उत्साह आसा आणि म्हणूनच म्हटलं की यावेळी पर्सेंटेज सुद्धा वाढपाची दर टर्मा पेक्षा पर्सेंटेज वाढपाची शक्यता या डेफिनेटली आम्ही अबाव 70 लागीं जातले अबाव 65 सो अंदाज आहे भाऊ अजूनही पळोवपाक गेल्यार लोकांचो टर्नआउट जावंक ना 8:30 जालेली आसा मग अजूनही लोक दिश्टी पडना बुथाचो तुमचो बुथाचो थोडे येऊन गेला आता जस्ट ते सकाळी नाश्ता बिस्ता म्हळ्यार सर आतां 7 हे म्हाका दिसता मातशें ऑड जाता लोकांक आठ पासून सुरू करूंक जाय आनी एक वेळ आसा भरपूर अशें म्हणून लोक येतले आतां जेन्ना मातशें 8-8:30 जालें की लोकांची लायन लागता जशें तुम्ही भितर गेल्यार तुमचे कितें आयडी कार्ड तुम्ही विसरले तशें विसरलं ना आयडी कार्ड हे कॅन्डिडेट कार्ड इज आयडी कार्ड गिवन बाय द गव्हर्मेंट आय थॉट दॅट इट बी इनफ परंतु आतां आता दितले तुम्ही या दिवूंकच जाय जशें रूल इज अ रूल एक्सेप्शन कोणाक ना ओके भाऊ तुम्ही सांगले की तुमचे वोटर या फक्त वाडटले कित्याक तुम्ही सांगले कॅल्क्युलेशन सुद्धा कितें खंयचे एरियन आनी कशें कितें तुम्ही म्हणटा संपूर्ण मतदारसंघात संपूर्ण 20 मतदारसंघ सो भाऊ अशें म्हणटा की कांय तालुके जे आसा सद्या मातशे नेगेटीव जाले BJP अशें म्हणटा तितून म्हणटा पेडणे तालुको मातसो BJP हे फावट नेगेटीव वातावरण आसा अशें तुमकां बी कशें दिसता कितें हे इलेक्शन जे आसा हे केंद्राचें इलेक्शन आसा एक प्रायम मिनिस्टराक निवडून दिवपाचें इलेक्शन आसा हे लोकल इलेक्शन ना जेन्ना लोकप्रतिनिधी मेळटा तेन्ना सहजपणे जे काही आपल्या मनात काही हांगसरले काही अडचणी आसा त्यो व्हांवून येतात ते कितें क्वेश्चन आनी हे न्ही ते लोक म्हणजे आपले घराणे मांडटात आनी ताका लागून वातावरण तशें कांय ना लोकांक खबर आसा केंद्राचें इलेक्शन खंयचे लोकल इश्यू खंयचे आनी त्यामुळे लोक जो आमदार मेळ्ळे मंत्री मेळ्ळे खासदार मेळ्ळे आपले घराणे मांडप हे तांचें हें आसा तांचें साहजिकच आसा तांचें काही हें ना त्यामुळे ताणें ते मांडलां म्हणून काही तरी नेगेटीव आसा असं मागीर तुमी म्हणटात जे दुखावले लोक आसा ते तुमकां म्हणून वोट मारले काय मोदीक म्हणून दुखावले आतां 100% सगळे कामां जाता अशी ना आनी म्हणून म्हणटा दुखावले जे आसा तांकां सीएमान मंत्र्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलें आसा सगळीं कामां बरोबर जाता अशी ना सरकार आसा ती लोकांची कामां करपाक आसा आनी त्यामुळे जेन्ना स्पश्टीकरण मेळटा तेन्ना ते समाधानी जातात म्हाका खूब विचार केला हे लोकल इश्यूचे म्हाकाय विचारला हांवें म्हणलें की इश्यू जर म्हजे न्ही तुमचो इश्यू बेगीन सोडोवपाक लागून हांव सीएमा कडेन जी ऑथॉरिटी आहा ताजे कडेन हांव वचून स्वता वचून तुमचे इश्यू सोडपाचो प्रयत्न करता सर